दिवचल शहरात भर रस्त्याचेर चूल पेटून जेवण रांदपी एके घराब्या आड पालिकेन कारवाय करून हे घराब्याक धांवडायले। दिवचल शहरातल्या सेतू संगम प्रकल्पाच्या प्रवेशदारा सामकार भर रस्त्याचेर चूल पेटून एक घराबो जेवण करताली। हे घरामदी एक बायले सयत 2 दादले आणि 3 माणकुली भुरगीं आशिल्ली। पालिकेक ह्या प्रकाराची माहिती मेळटकीच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय येवन उक्ताडार रांदपी ह्या घराब्याक थंयसून धांवडायलो। मेळिल्ले माहिती प्रमाण मूळ ती उत्तर प्रदेशातली असून मजगती ती कामाच्या सोदात दिवचले वाठारात आयिल्ल्याचे कळटा। आणि आमकां तें कळ्ळें की त्या सेतू संगमा कडेन थंय एंट्रीकूच म्हणजे दिवचले शहरान एंट्री करता थंय ती जेवण करी तेंच्यांनी तोप बी दवरलो, चूल बी केल्ली। आमी खरें कितें करता, चुकोन कोणी अशे लोक येता अशे मायग्रंट अशे गरीब लोक, पण तांकां आमी त्रास करिना, पूण तेंच्यांनी अशे शहरान मध्यवर्ती ठिकाणी एंट्री घेतात तशें करप ना। खुबशे जागे सायडीक आसा, थंय कितें जाल्यार खावप तुमच्यो चपात्यो बी करा, खाया आनी परत साफ सफाई करा म्हणून मागीर आमी तांकां ते सायडीक आमचो मनीस धाडलो आनी तांकां सांगलें सायडीक चला म्हणून, कित्याक तेंच्या वांगडा धाकटी भुरगीं आसलीं आनी एका जर ती भुरगीं नाचता नाचता जर दोनी वाटेन रस्ते ते चुकोन जर रस्त्यार येत कितें अपघात घडूंक शकता म्हणून आमी तांकां त्रास करिना, पूण तेंच्यांनी थोड्योश्यो अश्यो गोश्टी खंय बरोबर जायना त्यो विद्रुपीकरण दिसता म्हणून आमी तांकां मागीर सायडीक काडलें। आनी अशें आमी करून घेवचें ना। खुबशे आमचे लोक थोडेशे पार्ट्यो बिट्यो सुद्दां करता, तांकां सुद्दां आमी सांगीत आसा की कितें आसा जाल्यार तुमी जर कितें करता जाल्यार तें सगळें एकठांय करून दवरा तुमचो कचरो, आनी खूब जाण कचरो थंय वेस्ट उडोवन वयता। अशें पब्लीक किंवा ट्रॅफिकेक त्रास करूंक नाका। हय, ट्रॅफिकेक आनी ते मदीं धाकट्या भुरग्यांक घेवन थंय ते दोनी रस्ते जे आहा पुलाच्या मदीं तशें थंय तेंच्यांनी रावपूच न्हू। अशें चुकोन जर भुरगीं गेलीं जाल्यार अपघात जावंक शकता। मागीर तुमी धांवडल्या तांकां? आमी तांकां मनीस आमचो धाडलो गेलो आनी मागीर तेणी हें केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।